ताच्या मंदिरांत चलुया, देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत चलुया, देवाच्या दोंगरार चडुया, ताच्या मंदिरांत चलुया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका आयचे सुरवात दिवं. ह्या मिसांत वांटो घेत आसतना एलिझिनिया विएगस ह्या आमच्या भयणी पासून मागुया स्वर्गीच्या बापान तिका आपल्या शांतीन घेवं. तशेंच आज मागुया आपलो वाडदीस समारंभ दिल्या पासून विक्टर गोन्साल्वीस, इथन डिकॉस्टा, राजेश्री फेर्नांडीस आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात. आमचो भाव पिटर आनी भयण एग्नेस रेबेलो तांचे पासून मागुया. आनी दुसरी आपलो वाडदीस तशेंच आपलो लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटल्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. अमराल वाड्यांतलो एकलो आमचो भाव रोमान रगान जावन धरला. स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांतींत आपले संस्कारीत घेवंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. भाव भयणीनो, जेजू आमकां स्वर्गाची वाट दाखयता. आमचे दोळे स्वर्गीच्या वस्तूंचेर लावन जिवंक आनी संवसारांतले वस्तूंक हांव तितलेंच मोल दिवंक हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. बापा मंगळा, जायते फावटी वाट चुकून आमी वांकडे रस्त्याचेर पावल्या, पूण तुज्या पुता उदेशी तूं आमकां वाट सोत आनी जिवीत सुमया काकूत कर. सुमया काकूत कर. मंगळा जेजू, पातक्यांक नवें जिवीत दिवं आनी सासणाचे जेवणांत दादोशी करूंक तूं आयलाय. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. पवित्र आत्म्या, पुनर्जीवन जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय जावंक तूं आमकां एक एकल्याक गोठाय आनी बोल दिताय. सुमया काकूत कर. सुमया काकूत कर. सोरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार पोत्तून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्म दुदाच्या इतिहासावेलें वाचप. एस्तेव खुरपेन आनी बोलान बरोवन लोकां मदें व्हडली कुनां आनी विस्मितां कोत्तालो. मुक्त जाल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतले थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी आलेक्झांड्रेकार आनी त्या भायर सिलेसेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उपरासले. ते एस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले, पूण तो जानवायेन आनी आत्म्यान बुरोवन उलयतालो देखून
ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. त्या पासत तांणी गुप्ती थोड्या मनशांक लॉंच दिली आनी तांकां अशें म्हणून शिकयलें. तो मोइजेसाचेर आनी देवाचेर निंदा उलयता तें आमी आयकलां. अशें तांणी लोकांक आनी जाणट्यांक आनी शास्त्र्यांक फुलयलें आनी ते सगळे आयले आनी एस्तेवाक धरून तांणी महाधर्म सभे मुखार व्हेलो. आनी थंय अशें सांगूंक तांणी लोतीक साक्षीदार तयार केले. ह्या पवित्र जाग्याचेर आनी समुद्रीचेर हो मनीस आड उलयतच आसा. ताणें अशें म्हणलोलें आमी आयकलां. नाजारेताचो जेजू ह्या पवित्र जाग्याचे निसंठण करतलो आनी मोइजेसान दिल्ल्यो रिती रविश्यो बदलतलो. आनी ताचे नदर मार जाल्यार महाधर्म सभेंत बसलोले तांकां ताचे मुखामोल एक देवदूताचें मुखामोल कशें दिसतलें. देवाचें उतरें. देवाचें ओडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. सगळीं म्हणुया निर्मोळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरोध येवजूंक बसल्यार पर्यान हांव ताच्यो आज्ञा नियालीत रावतलों. तुजे निवाडे म्हजे संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. म्हजी चाल तुजे मुखार वळखलोंक आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मनांत घालून नियालतलो. जबाब नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. फोडकीर ह्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता मोशें काडील. जबाब नितोल निर्मोल जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorrisora, soy sorrisora, soy sorrisora, soy sorrisora. हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. Soy sorrisora, soy sorrisora, soy sorrisora, soy sorrisora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. दुसऱ्या दिसा तूं एकूच ओडे आसलें आनी जेजू आपल्या शिसां सांगाती त्या ओड्यार चडूंक नासलो. पूण फकत ताचे शीस गेल्ले म्हूण पोवतोडी रावतले लोकांनी पळयलें. तिबेरियसाक तावन आनीक ओडी ताणें उणें केल्ले त्या जाग्या लागीं पावली. जेजू तुवें नासलो आनी ताचे शिसूय तुवें नासले म्हूण ताणें देखले तेन्ना तो लोक ओड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कफारनाहूम आयलो. तो तांकां तोडी मेळ्ळो तेन्ना ताणें ताका म्हळें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यान देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसले खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात.
पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. तसलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खूद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना ताणें ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां जाप दिली, देवान जाका धाडला ताचेर विस्वास दवरात. हेंच तें देवाक जाय तें काम. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव म्हणिनो, एक बोकें खंय उदकांत कितें तरी खातलें, भोव करून कोंगे बी मेळटा ताका चोंच मारून खातलें. आनी अशें उदकांत आसतना ताणें खंय एक सोबीत धवो फूल पारवो पळयलो. आनीक बोकें ताका पळोवंकूच उरलें. आनी बोक्यान खंय ताचे लागीं विचारलें, तूं खंयसान आयलाय? आनी ते पारव्यान सांगलें, खंय, हांव स्वर्गांतल्यान आयलां. बोक्यान विचारलें, खंय, स्वर्ग खंय आसा? त्या पारव्यान ताका सांगलें, खंय, तुका कांय खबर ना स्वर्गा विशीं? आनी बोक्यान सांगलें, खंय ना, हांव नोकळोच. तूं येवंक सोदता म्हजे बराबर? पारव्यान ताका विचारलें, खंय, तूं येवंक सोदता म्हजे बराबर? बोक्यान सांगलें, खंय, ओय, हांव येवंक सोदतां. पूण स्वर्ग म्हणटात थिंगा कोंगे मेवतले, ओलें धाकटें धाकटें नुस्तें चोंच मारून खावंक म्हाका मेळटलें? पारव्यान सांगलें, खंय ना, स्वर्गार असले कोंगे असली धाकटीं धाकटीं नुस्तीं नात. स्वर्गार सगळी खुशालकाय. तुका भूक लागची ना, तूं खुशाल आसतलें, तूं सारकें दादूस आसतलें. बोके म्हणूंक लागलो, ना, थंय कोंगे नात, नुस्तें ना, हांव येना. हांव येना, तूं गेल्यार जाता. भाव भयणीनो, जेजू आयज सांगता, खावून सोरता तसले खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात. सासणाच्या जिविताक तोखता तसले खाणा खातीर त्रास घेया. आज आमी आमचेच जिविताचेर नदर मारल्यार आमी ते बोक्या भशेन. वी आर comfortable here, we are in a very comfortable zone. आनी जायते फावटी स्वर्गाचेर आनी स्वर्गाच्या वस्तूंचेर नियाळ करूंक नदर मारूंक आमकां जायना. देखून जायते फावटी आमच्या मनांतली द थॉट ऑफ गोईंग टू हेवन इवन इज डिस्टर्बिंग. कित्याक आमी चड बिजी आसा. खावून सोरता तसल्या खाणा खातीर आमी त्रास घेता. द गॉस्पल ऑफ जॉन 6 चॅप्टर, ती उंड्यांची मिलाग केली म्हणटूच लोक आनीक उंडे खावंक सोदता. ताच्या फाटल्यान आनीक एक मिलाग कर म्हणटा. मागीर जेजू तांकां सांगतलो, हांव तुमकां उंडो दितलो, म्हजें मांस. हांव स्वर्गांतल्यान देंवलोलो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी पुराण ओरोण्यांत माना केलो, मरून गेले ते, हें अशें न्हय. म्हजें मांस खाता तो सासणाक जिवो आसता.
This is the chapter of St. John, 6th chapter. Speaks of the bread of life. बाबुडीनो, आमी निबेल गरजेचे आमकां ह्या संवसारांत सर्गीच्या वस्तूंचेर नदर दवरून आमी जियो. कित्याक तोखता तसल्या खाणा पासत आमी भुकेवंक आनी ताणेवंक जेजू आयज आमकां आपयता. आनी हें खाण तोच दिता. आनी देखून काल शुभ वर्तमानांत जेजू दर्या देगेर आपल्या शिसांक नोस्तो तयार करता आनी तांकां आपयता, कम फॉर ब्रेकफास्ट, तुमी नुस्त्याक यात. आनी शीस अजाप जातात, विचारिनात फुऱ्यान तूं कोण. ते जाणात जेजू जिवन जाल्लो जेजू तांकां नुस्त्याक आपयता आनी ते खुशाल जातात. जेजू सांगता हो वेळ जालो. बाबुडीनो, दर एक मीस जेजू आमकां आपल्या मासा रोगतान पोसता. आमचे सगळे सासणाच्या जिविताची खात्री दिता. आमकां स्वर्गाच्या रस्त्यार आमची पावलां मारूंक आदार दिता. आनी देखून तो परतून परतून सांगता, सोरतात असले खाणा पासत तुमी तोकूच घेनाका, पूण स्वर्गा राज्याच्या सासनीक जिविताच्या जेवणा खातीर तोकूच घेयात. आनी हें जेवण तूं मनशाचो पूत तुमकां दितलो, म्हजेंच मांस. आनी जेन्ना जुदेव आयकतात म्हजेंच मांस म्हळें म्हूण जेजून ते सोडून येतात. आच्या आनी मांस आमी कशें खातले? सोडून येतात. देखून जेजू दुसऱ्या लागीं जाता, पेद्रू लागीं आनी हेरां लागीं जाता, तुमी वचूंक सोदतात? आनी पेद्रू म्हणटा, ना आमी वचना. आमी जाणा तुज्या लागीं सासणाच्या जिविताची उतरां आसात. तूं म्हणटा तुजें मांस आमकां दिता म्हूण आमी खावंक तयार आसा. पेद्रू नोकळो जाता, पेद्रू सादो, पेद्रू भावार्थी. पेद्रू जेजूक जबाब दिता, आमी खंय वेतले आतां? आमी सगळें सोडलें, झाडां सोडलीं, खारवी जातलें तें सोडलें, सगळें सोडून तुजो पाटलाव केला. आतां तूं म्हणटा तुजें मांस आमकां खावंक दितलो म्हूण खाता आमी. पेद्रू नोकळो आसता. निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेजू उंडो घेवन आपल्या मांसा रोगतान बदलतलो आनी आमकां, आपल्या शिसांक आनी आमकां आत्मीक खाण दितलो. आदी फुडेंच जेजू तयार करतालो आपल्या शिसांक, पूण जुदेव ते समजनात. बाबडीलो, आमकांय जायते फावटी हांव गोड जाता. आज आमी घरा वयता आसतना मनांत धरुया, सोरता तसल्या खाणाक आमी लोटवूंक फावना, पूण सासणाचें जिवीत दितल्या सर्गीच्या उंड्याक आमी भुकेवंक जाय. जेजू सवें आमकां सासनीक जिवीत मेळटा. तर ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना स्वर्गाच्या वस्तूंचेर नदर लावन जियोवंक हे मिसांत कृपा मागुया. भेटोवने आमी गायन गावया. रुपे भांगार मागिनाय, C30 पान 40 C30 पेज 41. रुपे भांगार मागिनाय, आख्खो संवसार तुजो सायबार, आमची काळजां तुका जाय, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव येता. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव येता. आमची काळजां उबारता, तुज्या
तशीच तुझ्या मोगाची आमची भितर आशा वाढली, आमची गरजा उभारता तुझ्या मोगात आवडेता, आमची गरजा उभारता तुझ्या मोगात आवडेता. भयणी भावंदो, आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानात मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मारून घेवन बोवर्ते देवा, आमचे मोगाळ बाप्पा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो पोरमोळ तुज्या मुखार सोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान इस्तापलेल्या ह्या बलिदानात पावते बरी वांटो घेवंक वाडायेन आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हरते दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नजार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सौ दरबार निरंतरी गायतात तुज्या मुखार. पवित्र, 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 देवाचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सर्वेस्वर. सर्वेस्वराचे नावी घेतात आकाशो. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सर्वेस्वर. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कश्ट मरण सोसून वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्याक शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातक्यांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरताचो गूड पोरगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कावज तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फिलीप आमचे बिश्व सिमियो आमच्या आदारी विश्वा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर ती कापीची मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सुरकाळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्त हांव तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंदांतली वाटाय. कित्याक राजोड दी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजोड चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची स्वर्गात तांदेवलेलो जिवो उंडो सासणाचें जिवीत आमकां दितलो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताचे जेवणांत आतां भक्तीपणी वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. कुमयांच्या वेळार गायन गावया. D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो 560. D23 पेज 60. जिविताचें उदक वियोग्योचे तारेऱ्यारू जिविताचो उंडो घेवचे उगेल्यारू आमचो वतो तारेरा तुका पिवून आशेदा. आमचो वतो उगेला तुका गावूं गावलेदा. आमचो
आमच्यान मोची भावार्थे उऱ्या केन्ना साका लागची नाता मोरीस मोची चडशी आयल्या तोवूय केन्नाच उकेचो ना आमचो वतून तारेना तुका भिवून आशेता आमचो वतून उकेला तुका कावून तारेना आमचो वतून तारेना तुका भिवून आशेता आमचो वतून उकेला तुका कावून तारेना प्रार्थूया. देवा आमचे स्वर्गीचे बाप्पा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमचे गायिल्ले सोयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाचे जिविताक तयार करताय. आतांच आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या जेवणा वरवीं आमकां घोटाय मेळून आमची नदर सर्गीच्या वस्तूंचेर दवरून सासणाचें जिवीत आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबडीनो आज सांजे 5:15 आमची कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाची जमात आसा आनी सांजे 6:30 वाजता PPC पॅरिश पास्टोरल कावन्सिलाची जमात आसा. PPC वांगड्यांनी चुकूय नासतना हे जमातींत हाजीर जावंक आमची खास विनंती. 6:30 वरांची. सर्वेश पौर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. विसाच्या शेवटाचे गायन गावया. F6 देवाक दिनवास पान 208 F6 पेज 88. देवाक दिनवास देवा करना देवाक दिनवास देवा करना जेजू सोगी आमकां विचून देवाक दिनवास देवा करना देवाक दिनवास देवा करना देवाक दिनवास देवा करना जेजू सोगी आमकां विचून देवाक दिनवास देवा करना जेजूचो पोर म्हूण आमी सगळी कोडी शिकत वेता जेजूचो धूप आमी नवें जिवीत दिवूंक आसा. देवाक दिनवास देवा करना देवाक दिनवास देवा करना
खा